भारताचे मंगळयान पृथ्वीची कक्षा सोडून मंगळाच्या वाटेक लागला। आयतारा फांतोडेर ताणें पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाची कक्षा सोडली। शास्त्रज्ञांक हेच गजालीचो इतलो दीस हुस्को आशिल्लो। यानान मोठो टप्पो पार केला। थंयच्यान मंगळा मेरेन वचपाक आतां ताका आनीक 10 म्हयने लागतले। 5 नोव्हेंबराक पृथ्वीवेल्यान सुटिल्लें हें यान सप्टेंबर 2014 मंगळाचेर पावंक जाय। पयलेच यत्नांत यान मंगळाचेर पावल्यार भारत इतिहास घडयतलो। भारताच्या मंगळयानान आयतारा फांतोडेर म्हत्वाचो आनी इतिहासीक टप्पो पार केलो। पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण कक्षेंतल्यान यान भायर सुटलें। हे कक्षेंतल्यान भायर सरून मंगळा मेरेन वचपा खातीर 23 मिनटां लागून इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी 440 न्यूटन ताकीचें खासा इंजिन फायर केलें। वराक 648 किलोमीटर नेटान हें यान आतां वता। इस्रोच्या सायंटिस्टांक हेच गजालीचो इतले दीस हुस्को आशिल्लो। हें फायरिंग थारिल्ल्या प्रमाण जालें आनी इस्रोक सू जालें। इस्रोचे मंगळूर केंद्रांतल्यान यानाचें निरीक्षण चल्लां। मोहिमेचे वाटचालीचो नियाळ घेवंक शास्त्रज्ञांची बसका जाली। हे बसके उपरांत इस्रोचो चेअरमॅन के राधाकृष्णन मिडिया कडेन उलयलो। मंगळयानाचे बाबतींत सगळें वेवस्थीत चल्लां। हुस्क्याची कसलीच गजाल ना। मोहिमेचे वाटचालीचो नियाळ घेवंक शास्त्रज्ञांची बसका जाली। यानांत अजून मेरेन कसलोच देफेत दिसूंक ना। सगळें थारायलां तशें चल्लां। सध्या हें यान सुर्या भोंवतणचे कक्षेंतल्यान वता। मोहीम आतां मेरेन गेल्या तशी थारायल्ल्या भशेन गेल्यार यानाक मंगळा मेरेन पावंक आनीक 10 म्हयने लागतले आनी ती भारताची इतिहासीक कामगिरी थारतली। ही मोहीम यशस्वी करपी 5 मोठे देशाचे पंक्तींत भारताक सुवात मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय एड्स नियंत्रण सोसायटीन 1 डिसेंबराक संवसारीक एड्स नियंत्रण दीस मनयलो। सांखळे जाल्ले ह्या कार्यावळींत भलायकी मंत्री, उपसभापती आमदार प्रमोद सावंत आनी भलायकी सचिव परिमल राय आशिल्ले। एड्स नियंत्रण सोसायटी बरोबर वावुरपी एनजीओच्या वांगड्यांचो सुवाळ्यांत भोवमान केलो। एड्स दुयेंतींचो आंकडो वाडचो न्ही आनी ते विशीं जागृताय करपाक संवसारभर 1 डिसेंबराक एड्स नियंत्रण दीस मनयतात। गोंयांतय एड्स कंट्रोल सोसायटीन सांखळे एड्स नियंत्रण दीस मनयलो। कार्यावळींत गेटिंग टू झिरो अशी संकल्पना दवरिल्ली। एड्साचो आंकडो शुन्या मेरेन हाडपा खातीर यत्न करपी एनजीओच्या वांगड्यांचो सुवाळ्यांत भोवमान केलो। गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटी बरोबर आसणारे एनजीओज आणि ह्या एनजीओ बरोबर जर कॉलेज स्टुडंट्सांनी ह्या विषयात रस घेतलो, रेड रिबन क्लब बहुतेक ठिकाणी जाता, पण जास्तशे म्हजो अनुभव असो की त्या विषयाचे महत्व ते एका दिसाच्या इनॉग्रेशना पुरतेच बहुतेक वेळार उरता। त्यामुळे that red ribbon club needs to be established, and that established red ribbon club needs to be active. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। दक्षिण गोंयांत सेर्ना भाटी बे वॉच रिसॉर्टात निकतोच जॅझ फेस्टिवल जालो। ह्या म्युझिक फेस्टिवलांत लोकांनी बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिलो। आर्ट एस्केपान हो फेस्टिवल घडोवन हाडिलो। आयोजकांचो येता त्या वर्सा गोंयांत अशे आनीकूय मोठे प्लान आसात। First of the series, which is planned right now, which is 2-day festival. Today and tomorrow you have 3 international bands who are playing, legends of jazz, young jazz musicians. We are having live jazz now. We will be having 4 more festivals spread over the next 4 months. One will be a Sufi festival, one will be a folk music festival, one is rock, and one is blues.
इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.